ह्याच्यो मर्यादा पाळपा खातीर आमी मुख्यमंत्र्याक आव्हान केलां की ताणें ह्या हाका येवचें न्ही. तेजी कारणां आमी अशें दिल्या की मुख्यमंत्र्यान मध्यस्थी करून जे 4 रुपया आमकां दिवपाचे 3 रुपयाची दरवाड ठरयली ती ताणेंच नेमिल्ल्या समितीन तांचो आदर करूना, उलट तांची बदनामी केल्या. त्यामुळे अशा लोकां कडेन मुख्यमंत्र्यांनी आपलो प्लॅटफॉर्म व्यासपीठ शेअर करचें न्ही. ह्या खातीर आमी मुख्यमंत्र्याक विनंती केल्या की ताणें ह्या कार्यक्रमाक येवचें न्ही. दुसरें आमी अशें सांगलां की जें हाजें मशीन ह्या निमित्तान तें इनिशिएट करपाचें आसा, कितें पूट टू यूज, तें मशीनूय फॉरेन कंपनीचें आसा. खंयचे कंपनी म्हाका दुबाव आसा ते चायनीज आसा म्हणून, पण म्हाका खात्री ना. पण तें फॉरेन कंपनीचें आसा. आत्मनिर्भर आनी वोकल फॉर लोकल ह्यो सगळ्यो खड्ड्यांत गेल्यो. मुख्यमंत्र्यांनी अजिबात ताचें इनॉग्रेशन करचें न्ही. आमी निशेध करताले. गव्हर्मेंटाक लेटर केले आसा, हे बी गव्हर्मेंटाक मिसगायड केले आसा ह्या कमिटीन की ही वर्सांत अमकें अमकें जालां त्या प्रमाणे आमी गोल्डन जुबली करताय म्हणून. पूण तें सत्य तेतून तथ्य ना. जर आतां तेमी इमारतीचें जर इनॉग्रेशन करचें अशें ठरयलें जाल्यार ते आतां खंयची इमारती इनॉग्रेशन करताय, तेतून मशिनरी हाडली केन्ना हाडली. पयलीं दूद फेडरेशन जालें, मिल्क स्कीम स्टार्ट जाली 1968 तेन्ना मिल्क दूद घेताले पणजी आनी भाटल्यान दूद सप्लाय करताले. तेन्नाच्यान जो गोवा डेरीचो वेव्हार आहा तो मागीर येयलो फोंड्या फोंडा डेरी म्हणून, तेजे नंतर जाली गोवा डेरी. अशी हो बदल जायत आसा आनी आतां एक संस्था जाली आसा ती गोवा डेरी म्हणून जाली आसा आनी तेका वर्स जाली नाय, 50 वर्स जाली नाय. गोवा डेरी 2008 आमकां सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करून कपाट दिल्ली. ती प्रत्येकाच्या संस्थे आसा, रजिस्टर कोणाक संस्था आहा तेमी तेन्ना गिफ्ट म्हणून आमकां दिल्लें आनी माधव सहकारी तेन्ना चेअरमॅन आसलो. तेणी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करून गिफ्ट दिल्ली आनी ते प्रत्येकाक हेतून आसा संस्थे आसा. आमगे दुगे चेअरमॅन कमिटीचो आहा तेगेलेय संस्थे आसा. तेणी ते पयलीं पळोवचें, हे विचार करचो की बाबा हे पयशे आपूण वेस्ट करता ते खरें कामां बरें कामां करता काय कितें. ही गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करता आसतना तेणी सगळ्या विश्वासान घेवन जालो. रिटायर ऑफिसर आसले, रिटायर एडिटर्स आसले, तेंचे कडच्यान एडवायस घेवपाक जाय आसलो की संस्थेक बाबा 50 वर्स जालाय काय ना कितें. हे सगळो कारबार हो चल्लो आसा तो सगळो हांव हेचे जाहीर निशेध करता आनी आमी जावपाक दिवची ना. जावपाक दिवची ना म्हळ्यार आमी तेजे बहिश्कार घालतले, आमगे फार्मरांक एकवट दाखयतले. जेन्ना आमगे संस्थेक खावडी रेट वाडयली, दुधा रेट वाडयली तेन्ना फार्मरांक कितें दिलें? कांयच दिलें ना. फार्मरांनी किंमतूच केलना. जेन्ना खावडीचे 4 रुपये वाडयले तेन्ना आमचे इतलें बर्डन येयलें की आतां दुधकारांनी हो धंदो चलोवचो काय ना कितें. तितली परिस्थिती येयले आसतना तेमी ते आतां सद्या एक हें करची परत एक 2 रुपये खावडीचे देंवोन फार्मरांक एक दिलास दिवपाचो आसलो की आमी तुमचे फाटल्यान आसाय म्हणून. आतां गव्हर्मेंटान कमिटी गायली, बरें कामां खातीर गायली. हांव एप्रिशिएट करता गव्हर्मेंटाची ती चलोवन दाखोवची आनी आमी तेजे फाटल्यान आसाय. गव्हर्मेंटा फाटल्यान जर संस्था आमगे बरी चलता, तिका बोर्ड जायत चलना, गव्हर्मेंट सुद्दां चलोवंक शकता. हें गव्हर्मेंटान दाखोवन दिवंक जाय आसलें, पूण तें फेल जालें. अशा गोष्टी तुम्ही हाडून साजऱ्यो करून आमच्या म्हणजे आशिल्लें म्हणजे आनी कर्ज घेवन आमच्या सगळ्या मुखारांच्या माध्यमातून वाडोवपाचो प्रयत्न केला. तें करचें न्ही हीच आमची मागणी आसा. आनी ताज्या खातीर वेळोवेळी जें कितें आमकां करपाक जाय हो त्या त्या वेळार म्हणजे फाल्यां जर करतले जाल्यार तेजें आज नियोजन तुमच्या मुखार आनी लोकां मुखार यें. आनी एक गंभीर मागणी हांव करता ह्या निमित्यान की गोवा डेरीचो सद्याचो ताबो आसा तो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंटा कडेन आसा. गोवा डेरी ही गोरवांशी शेतकऱ्यांशी संबंधीत संस्था आसा. त्यामुळे गोवा डेरीचो लॉजिकली अख्ख्या देशांत चल्लेले आसा. ताजो ताबो एक तर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन आसूं जाय किंवा एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटा कडेन आसूं जाय, पशुपालन खात्या कडेन आसूं जाय. पण तो ना. ताजो म्हणजे लेखालेखी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंटा कडेन काही गोवा डेरीचो संबंध ना. तसो आसा जाल्यार कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंटा कडेन दिवं येतालो, तसो आसा जाल्यार FDA कडेन दिवं येतालो. तो म्हणजे FDA आनी कमर्शियल टॅक्स हांचे कडेन